मेळावले सत्तरींतल्या लोकांचो विरोध पळोवन गोंय सरकारान IITक दिल्ले मेळावले सत्तरींतली कांय सुवात कुशीक करपाचो निर्णय गोंय मंत्रिमंडळान घेतला. बुधवारा दीस गोंय मंत्रिमंडळाची बसका जाली. IITक दिल्ल्या सुवातींतल्यान सुमार 45,000 चौरस मीटर जमीन कुशीक काडपाक मान्यताय दिल्ल्याची म्हायती मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री सावंतान दिल्या. कोविड महामारीक लागून विद्यार्थ्यांक ऑनलायन शिक्षण घेवप शक्य नासलें देखून आयचे बसकेंत ब्रॉडबँड पॉलिसीकूय मान्यताय दिल्या, अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंतान दिल्या. Of the apheresis laboratory plasma bank हे आम्ही ऑलरेडी सेटअप केली. त्याचा पोस्ट फॅक्टर अप्रूव्हल जो असा तो ह्या कॅबिनेटान घेतलेलो असा. 2 पोस्ट फॉर द इन असिस्टंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर इन ऑप्टोमेट्री इन अलाइड हेल्थ सायन्सेस इन गोवा मेडिकल कॉलेज. दिस इज द मेजर डिसिजन वी हॅव टेकन. ताज्या उपरांत ओके परसेप्ट लाईव्ह हाजो एक लाईव्ह इव्हेंट हे करता आणि ताज्या अंडर the Chief Minister Relief Fund, whatever the donation is coming, they are directly giving for the COVID Relief Fund to the Chief Minister Relief Fund. This major decision. Second, authorizes, सुलभ शौचालयाचे रेट्स जे आशिल्ले पळय न्ही ते आमी डिसिजन घेतला तेजे 27,000 उपरांत 43,000 रुपीज आम्ही त्याका इन्क्रीमेंट केला अकॉर्डिंग टू द PWD रेट्स. त्याच्या प्रमाणे टू ड्रायव्हर्स फॉर द राजभवन इनिशियली फॉर द पिरियड ऑफ द 1 hour अपॉइंटमेंट आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर दिल्ले आसा. त्याचे 2 पोस्ट कमी आशिल्ले राजभवनाचे. सेट लावन सांगलो हांवें तुमकां. ओके 2 राजभवना वयले पोस्ट लेवल 2 आणि लेवल 3 ताजे इन्क्रीमेंट फक्त थोडोसो दिल्लो आसा सॅलरीच्या हितूर आमी इन्क्रीमेंट दिल्लो. ताज्या उपरांत फॉर द परचेज ऑफ वेरीज कोविडा खातीर जे लागता ताका पोस्ट फॅक्टर अप्रूव्हल थ्रू द DHSच्या वतीन आमी SAGतले 740 पोस्ट आशिल्ले ते SAGन पयलींच तांकां घेतलेले सगळी स्केल बीन सगळी मेळटाली. रेटिफाय करपाचें उरलेलें तांकां ह्या कॅबिनेटान आमी रेटिफाय केला. हे नवीन पोस्ट न्ही तर 740 पोस्ट जे ऑलरेडी SAG डिपार्टमेंटान काम करता गेली ती 2 वर्सां बट तांकां SAGन परमनंट पोस्ट म्हणून अजून घेवंक नाशिल्ले तांकां ह्या कॅबिनेटान परमनंट केल्ले आसा. मेजर डिसिजन जे आमी IIT गुळेलीच्या बाबतींत घेतला ते जी 10 लाख स्क्वेअर मिटर आमी जागा तांकां दिल्ली तितूर 45,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड तितूर देवूळ आनी तांच्यो थंयसरल्यो रिलिजियस एक्टिविटी येताल्यो. आमी आतां आयच्या कॅबिनेटान भितरली 45,000 जागा जी आसा देवळाक आनी हेका लागपी ती आमी भायर काडल्या आनी त्याच सर्वे नंबरांतली दुसरी 45,000 जागा जी आसा ती तांकां दिल्या. म्हाका दिसता हें जे थोडोसो तांचो विरोध जो आशिल्लो तो विरोध शंपाक जाय आनी IIT सारकिल्या प्रोजेक्टाक तांच्यांनी सगळ्या मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. इन द इंट्रस्ट ऑफ द विलेजर्स हे आमी आमचे हेल्थ मिनिस्टर आनी कन्सर्न MLA ऑफ द वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कंटिन्युअसली फॉलोअपूय करतलो. हाच्या खातीर आमी सगळ्यांचो विचार करून हे डिसिजन कॅबिनेटान घेतलेलें आसा की तांकां तेंची 45,000 जी देवळाक त्या परिसरात देवळ आनी तेंच्या एक्टिविटी खातीर लागताली ती जागा आमी तांकां परत केल्या आनी वेळ पडलो जाल्यार ती जागा आमी तांच्या देवळाक आनी हेका दिवपाची आमी तयारी दवरल्या. रिचल प्रपोजल जे आसा आमदार म्हणजे मिनिस्टर आनी आमदार थंयसर लोकल MLA ऑफ विश्वजीत राणे आमी वेळ पडलो जाल्यार ती जागा परमनंटली सुद्दां तांच्या देवळा खातीर दिवपाची तयारी जी आसा ती दाखयली. कितें म्हटलें 10 लाख स्क्वेअर मिटर इज सद्या तरी इनफ आसा. आमी ही जमीन सरकाराची जमीन रेव्हेन्यू लँड आसा ही ओके भितरलीच वयल्यान आमी वयल्यान ताका 45,000 जी आसा ती थंयसरल्या देवळा खातीर दिवपाक आमी तयारी दाखयली. तितून देवूळ आसा ती आतां पर्यंत सरकाराचीच आशिल्ली बट ती आमी इन प्रोसेस कंटिन्युअसली फॉलोअप करून 45,000 लँड ही तेंची एक्टिविटी करपाक तांकां दितले. एज फार एज अवर इन्फॉर्मेशन जी आसा ही सरकाराची लँड आसा. काही कोणी एनक्रोच केल्या आसतली थोडी बहुत ओके. आमी प्रोविदरियाची एक लँड आशिल्ली आमची ती हांगासर बाणावले ती आमी कन्स्ट्रक्शन ऑफ द प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमी ती हाका दिल्ली आसा मेडिकल म्हणजे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेसाक दिल्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर कन्स्ट्रक्ट करपा खातीर ओके. आयचे दुसरे मेजर डिसिजन जे आसा ती गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2020 ही आमी आयच्या कॅबिनेटान एप्रूव जाली आनी हेजो सायलंट फ्युचर जो आसा हो मेजर म्हणजे आमी पुराय अर्बन
आणि सेमी अर्बन एरिया आणि रुरल एरिया अशा पद्दतीन डिवायड केल्या. हाज्या खातीर आमकां डायरेक्टली खंयच्याच लोकल बॉडीचे सद्या परमिशन्स घेवपाची गरज लागची ना. म्हटल्यार तांकां जे लोकल बॉडीच्या परमिशन घेवपाक लागतले वन टायम 50,000 रुपीज वील बी गिवन फॉर द लोकल बॉडीज एज अ लायसन्स फीस. ओके, विच इज गिवन बाय द जे IT डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसतली, बट इम्प्लिमेंटींग एजन्सी PWD डिपार्टमेंट आसतली सद्या ॲट प्रेझेंटच्या स्थितीत. अर्बन आणि सेमी अर्बन जे आसा पळय न्ही तांकां 50,000 रुपीज रेंट मंथली रेंट फॉर द ऑपरेटर्स. ओके, एंड इन रुरल एरिया इट इज एट 50% मीन्स 25,000 रुपीज आसतले. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीने डायरेक्टली जे आसा PWD एंड कन्सर्न डिपार्टमेंट इन कन्सल्टेशन्स दे विल गिव द परमिशन डायरेक्टली. जाता तितके बेगीन टॉवर आसतले किंवा केबल फायबर्स आसतले हे घालपा खातीर गव्हर्मेंटा कडल्यान स्ट्रीमलायन केल्ली ही पॉलिसी आसा. खूब प्रमाणात फाटले फाटी एक 300-350 टॉवर्स हे पेंडींग आशिल्ले, बट आमी नॉट अ सिंगल ऑपरेटर बट जेंकां कंबायनली ऑन अ सिंगल टॉवर ऑल्सो काम करपाची तेंची तयारी आसा. म्हणजे 2 to 3 ऑपरेटर्स ऑन अ सिंगल टॉवर्स वी आर परमिटींग देम इन अ वेरियस प्रिमायसीस, गव्हर्मेंट प्रिमायसीस ज्या ज्या जाग्यार मागीर ती जावं इलेक्ट्रिसिटीची जावं टुरिजमाची जावं हेल्थ डिपार्टमेंटाची PWD इन कन्सल्टेशन विथ दॅट फायनल करतले आणि तांकां डायरेक्टली परमिशन्स जी आसा ही सिंगल विंडो क्लियरन्सच्या अंतर्गत दिली वयतली. ज्या कोणाच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन जर येता आसत जाल्यार प्रायवेट मनशाची NOCs लागतली आणि ताज्या उपरांत गव्हर्मेंटा कडल्यान त्यांनी सँक्शन घेवचें पडटलें. त्या खातीर सांगलां म्हणजे कंजेस्टेड एरिया आमी गव्हर्मेंटाची आमच्यो ज्यो लँड आसा गव्हर्मेंटाच्यो लँड खंयसरूच कंजेस्टेड एरियांनी ना. गव्हर्मेंटाच्यो लँड ज्यो आसा पयस बऱ्या पयस जाग्यांचेर आसा. फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें ऑफिस हे खूब पयस आसता, पंचायतीचें ऑफिस प्रायवेट दॅट PWD वील टेक द कॉल ऑन दॅट दिवपाच्या वेळी. कितें IT डिपार्टमेंट इज लुकिंग आफ्टर दॅट. दीस इज रिगार्डिंग द डिफरंट पळोवचें पडटलें. आयक, एट प्रेझेंट आमी ऑनलायन एड्युकेशना खातीर आत्तां आमकां लोकां कडल्यान थंयसर रेंज मेळना, बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्हू रे तेन्नाय तुमीच उलयता आनी आतांय तूंच उलयता. म्हणजे घालूं नाका टॉवर. आयक ते सगळे चालू आसा, ताचे आमी बंद करूंक ना. ऑप्टिकल फायबर्स घालपा खातीर ते सगळे तांचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर एट प्रेझेंट आसा वीच इज युटिलायझींग आनी ताजोय बी उपयोग जो आसा हे आमी करतले. आतांच्या घडीक बऱ्याच जाणांनी टॉवर सेपरेटली ते जर कोण घालपाक सोदता आसत जाल्यार तांकां आमी परमिशन दिला. गव्हर्मेंट एक्सपेन्सीस करून नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी करिना. गव्हर्मेंट इज नॉट स्पेंडींग सिंगल पैसा, कांयच गव्हर्मेंट स्पेंड करिना. आनी तूं जें म्हणटा खंयसर घालपाचें आनी कितें, जरी प्रत्येक फावटी कशें आसत जर गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आसत ओके आनी गव्हर्मेंट आनी आमकां आतांच्या घडीक IT इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा. आमी पळयता 70 सारकेल्या ठिकाणी सांग्यार आसतलें, काणकोण आसतलें, आयजूय कंप्लेन आसा. सगळ्या पेपरांचेर फोटो आनी सोशल मिडियाचेर तुमीच सांगता की भुरग्यांक रेंज मेळोंक ना म्हणून भुरगीं हांगा दोंगरार चडलीं, कोण झाडार चडलो, कोण घरार वयर बसला. आतां शेवटी आमकां जर तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जर दिवपाक जाय आसत जाल्यार आयदर टॉवर्स जे आसा प्रत्येक कोण जर रेडी आसा जाल्यार आमकां ते घालपाक तांकां परमीट करचें पडटलें. प्रायवेटाच्या बाबतींत तुका सांगता म्हणजे ताज्या वेळार PWD जे आसा पळय हे व्हेरीफाय करतले खंय आसा कितें आसा आनी इन कन्सल्टेशन घेवन देन दे टेक द डिसिजन. वी आर प्रायोरिटायज फॉर द गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी फर्स्ट. ओके, हे SD हॉस्पिटल म्हणून आयच्यान सुरू जालें. 27 पेशंट आमी SD हॉस्पिटल फोंड्या हांगासर शिफ्ट केले आनी तें हॉस्पिटल चालू केलें. SD हॉस्पिटलाची सगळ्यो ज्यो फॅसिलिटीज तांकां जाय त्यो आमी दिलासा सेंटर फर्मागुडी हांगासर आमचे जे IMA फोंडा चलयताले तांच्यांनी आमकां तेंची प्रिमायसीस दिल्ल्या कारणान आमी SD हॉस्पिटलाच्यो सगळ्यो कॅज्युअलिटी आनी बाकीचे सगळे थंयसर शिफ्ट केले. बरी गजाल आसा. एक आमी कोवीड केअर सेंटर इंडस्ट्रीच्या वतीन जी सुरू केला. आयज पर्यंत 4 कोवीड केअर सेंटर इंडस्ट्रीनी वेगवेगळ्या जाग्याचेर सुरू केल्या आपली प्रायवेट हॉटेलां घेवन आनी तेच मॅनेज करता. गव्हर्मेंटाक ताजो एक्सपेन्सीस पडना. अलॉंग विथ द कन्सल्टेशन ऑफ द IMAचे वेगवेगळे डॉक्टर्स आमकां कन्सल्टेशन दिता फॉर द होम आयसोलेशन ऑल्सो अँड इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन सेंटर्स. इंडस्ट्रियल कोवीड केअर सेंटर हाच्या खातीर IMAच्या डॉक्टरांची आमकां मदत जाता. आतां पर्यंत 980 जाणांनी होम आयसोलेशन एडॉप्ट केला. त्यांच्या घरात सगळ्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा आनी तांकां कन्सल्टेशन करपाक IMAचे डॉक्टर्स जे आसा हे आमकां मदत करता.
ओके हाज्या व्यतिरिक्त 4 प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड आयले आमच्याकडे जी कोविड ट्रीटमेंट दिता. वन इज द मणिपाल हॉस्पिटल, सेकंड इज एन SMRC हॉस्पिटल वास्को, थर्ड अपोलो हॉस्पिटल अँड फोर्थ वन इज एन हेल्थवे हॉस्पिटल. म्हणजे आमी आमच्या इन्स्ट्रक्शनाक तेंच्यांनी रिक्वेस्टाक मान दिवन ती 4य जण ऑन बोर्ड आयल्या आनी वेगवेगळे कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट सुद्धा ते एडमिट करपाक लागल्या. ही बरी गजाल आसा आमच्या बाबतींत.